तुवें सांगलें की सरप्रायज म्हाका एकटे बीजेपी लिडरान सांगलें वी आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स आनी तांणी एक म्हाका आउट ऑफ द बॉक्स 3-4 नांव सांगलीं ती आयकतकीर हांवें ताका सांगलें इट लुक्स लायक देर इज नो बॉक्स म्हणून नांवां आयकतकीर फॉरगेट अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स दीस लुक्स लायक देर इज नो बॉक्स आनी यू आर कंप्लिटली यू थ्रोन द बॉक्स अवे एंड यू आर थिंकिंग नाव सो वाय सच कायंड ऑफ थॉट प्रोसेस आतां येवया सरप्रायज तुवें म्हणलें असो जर आउट ऑफ द बॉक्स ऑर कॅन्डिडेट विदाउट अ बॉक्स जर दिलो जाल्यार सावता चलतलें तशेंच आमी आतां उलयलें तेजेर एक फाटले 15 दीस जर पळयले सदानंद शेट तानावडेन फोंड्या एक स्टेटमेंट केल्लो की कमळाक पळयात म्हणून तेज्या उपरांत तेणी परत पणजे स्टेटमेंट केलो पयर मुख्यमंत्र्यान एक 4 दिसां पयलीं स्टेटमेंट केलो की हे कमळाचेंच इलेक्शन अशें म्हणून म्हणजे कमळा खातीरच मतां मारप कमळ हेच आमचें सगळें हें म्हणून सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार तो सुयेशान जें म्हटलें तें सारकें आसा की हे सगळ्याक इंडिकेशन्स आसात सगळ्यांक हे संकेत आसात की तुमी कमळ हे म्हत्वाचें दवरा तकलेन आनी सगळ्यांक पार्टीन सांगोनय दवरला की तुज्या मतदारसंघात इतकी लीड जाय अशें करपाक जाय काम तुवें म्हणून सगळ्यांचें टार्गेट दिलां हय कशें आसा आमी आलेख शिकार तुवें म्हटलें फाल्यां आलेख रेजिनंटाकूय दिवपाक जायना लीड तो खंय आहा तो कोणा वांगडा आहा आतां तो बीजेपीन आसा मरे तो बीजेपी वांगडा आसा मरे तो ताका लीड दिवपाक जाय हे सगळ्यांक येवपाचें आसा आनी सगळ्यांक टार्गेट येवपाचें आसा पूण म्हाका दिसता की एकंदरीत पळयलें फाटले 10-15 दिसांनी बीजेपीची वागणूक जाल्यार तो सरप्रायजूच मेळटा फुडले थोडे 1.5 म्हयनो इलेक्शन जाता मेरेन आमचे ते इन्शुरन्स कंपनी भितर बी टार्गेट आसता पळय इतली तुगेली इन्शुरन्स करपाकच जाय म्हणून अदरवायज तुमची घुमटी वतली अशे तरेचें वातावरण म्हाका दिसता आमदारां मदीं आसपाक शकता की तुमी इतली लीड दिवंकच जाय नाल्यार इलेक्शना उपरांत तुमकां कितें जातलें तें कळटलें म्हणून ते कमळ कमळ म्हणटात म्हणून ते कमळ कमळ सो म्हाका एक जॉयल मुद्दम बिफोर आय गो टू सुयश आउट ऑफ द बॉक्स शॉक एंड ऑ चलतलें प्रमोद आउट ऑफ द बॉक्स अशें न्हू पूण एज आय वॉज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ सिनियर बीजेपी लिडर्स हू आर इन दॅट होल प्रोसेस अशें आयलां की हो जो रिपोर्ट जो आसा ते बीजेपी डज अ लॉट ऑफ स्टडी बॅकग्रावंड स्टडी अबाउट कॅन्डिडेट्स दॅट रिपोर्ट हॅज नॉट कम पॉझिटिव्ह ऑफ द 2 फ्रंट रनर्स हू दे हॅव सिलेक्टेड सो अशें आयलें की कॅन्डिडेट इन द हाय कमांड फ्रंट रनर्स हॅव बीन रिड्यूस्ड ओनली टू रनर्स सो अशें आयलें की यू नो मे बी वी शूड इफ दॅट इज द केस विनेबिलिटी इज इन डाउट देन मे बी वी कूड ट्राय समथींग डिफरंट and what is that different is this women empowerment and maybe looking towards grooming women leaders could be a very good move in considering 2029 yeah so तशें करून तेणी एक दिशा केल्या ती and it's a good move given the current strategically it's a smart move yeah shock and out of the box जर गेले आणि हे जर सांगले कमळ जाल्यार चलपाक शकता काय कितें कारण मागीर कशें आहा तुवें म्हणलें तशें बायल्यांचे कोण आयल्यात तांकां कोणा बरोबर वायटपण ना कोणाची कोणा बरोबर हिस्ट्री ना कुफुसांव ना काचकिसांव नात किजिल नात नवीन कॅन्डिडेट जाचे बरोबर सगळ्यांचें बरेपण कमळ आनी लिडर ही सिस्टम जेन्ना चलूंक शकतली जेन्ना इंडियेंत प्रेजिडेन्शियल टायप सिस्टम जर प्रस्थापीत आसत जाल्यारच तशी मानसिकता आनी तशी सिस्टम अजून इंडियेक प्रस्थापीत ना म्हणजे एक पार्टी एक पक्ष आतां डेव्हलप्ड कंट्रीज सुद्दां तुमी पळय आज अमेरिकेची सुद्दां दशा अशी प्रेजिडेन्शियल सिस्टम पूण अमेरिकनाचो तूं भितरलो तांचो मानस विचारशी आज प्रत्येकान तांची घुस्मट चल्ल्या अरे आमकां दोगूच जाणटेले उमेदवार हे कांय परफॉर्मन्स ना कांय ना फक्त काळे आनी गोऱ्यांचेर आमी आयुश्यभर इलेक्शनां करीत बसप तिसरें ऑप्शनूच ना ह्या सिस्टमीक सो डेव्हलप्ड कंट्रीजांनी सुद्दां प्रेजिडेन्शियल सिस्टमीक लोक फाटें सोदतात कारण लिबरलायज जाता संवसार वेगवेगळीं मतां येतात थर्ड पार्टी थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट लेफ्ट मानसिकता हाज्या लेफ्टाच्याय फुडें गेल्या रायट लेफ्ट सेंट्रिस्ट सगळ्याचे फुडें गेल्या लोक अशे परिस्थितीक तुमी जर प्रेजिडेन्शियल सिस्टम जी इंडियेक जी ऑलरेडी डायवर्सिफायड इंडिया आसा थंय जर तुमी प्रेजिडेन्शियल सिस्टम बसोवपाक कारण तांचें कार्य पयलीं बीजेपीचें 2047 कार्य आतां सुरू जातलें सो हें 2029 हो मॉडेल आतां 2024 जेन्ना बायलो 33% बायलो दवरूं जाय आतां हो जर प्रयोग आतां बायलांचो आतां केलो ना 2029 लोक बायलो कितें करतले खासदार आपले बायलो हाडून उबे करतले उमेदवार तयार करूं जाय भलतोच उमेदवार तयार करून हाडूं जाय हे प्रयोग आतां करूं जाय
आणि तेही बी 2029 प्रेसिडेन्शियल सिस्टमीक 1 सिस्टम 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन आणि प्रेसिडेन्शियल ह्या टायपातून करूं जाय. सो तो प्रयोग आता ते लॉन्च करूं सोदतात. पुणून ज्या साऊथ गोवाचो आनी ज्या साऊथ इंडियेचो कॅरेक्टर इतलो रिजनलिस्टीक आसा, थंय तुमी अशे प्रकारची सिस्टम एनफोर्स नवो कॅन्डिडेट एनफोर्स करून पक्षांनी चिन्हाचेर फुडाऱ्याचेर हाडून दाखोवप, आय थिंक हो मातसो प्रयोग चडच बेगीन चडच बेगीन जाला. बरें किशोर, हो जर आतां मुद्दो आयलो जाय सुयेशाक विचारिल्लो की आमदाराक आउट ऑफ द बॉक्स जर कॅन्डिडेट दिलो, आमदारांच्यांनी भायलो आसूं आमदार किंवा काँग्रेसींतल्यान आयिल्लो आसूं किंवा खंयच्यानी आयिल्लो आसूं किंवा इंडिपेंडंट आसूं, तूं सांग तसो, तागेल्यांनी कांय हिस्ट्रीच ना पास्ट ह्या उमेदवारा बरोबर. वायटपण नात, बरेपण नात, किजिले नात, काचकिसांव नात, कोफुसांव ना. सो बरें न्ही, जेन्ना असले 15 आमदार असले असतात, जे सुयेशान बरें सांगलें, परकीय आमदार, स्वकीय आमदार आनी एकाच चिन्ना वेले हे सगळे आमदार, एक असो प्रयोग जंय तुगे आनी वायटपण नाका, सगळें काम करात ताजे खातीर. जावपा शकता ना, जावचें ना. गोंयांत तशें घडपाक व्हेरी डिफिकल्ट प्रमोद. म्हणजे आमदारांची स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची एक वेगळी हें आसता, तेकाय लोकांच्या मताचो रिस्पेक्ट आमदाराक दिवचो पडटा. आमदार जर वचून थंय लोकांक सांगीत पळय तो कोण कॅन्डिडेट बीन तुमी कांयच विचारपाचें ना, फक्त कमळाक मतां मारपाचें, म्हणजे अशे आमदार सांगीत जाल्यार लोक तेचे खरेंच आयकतलो काय कितें. आनी साऊथ गोवाक तर तो आयकचेच ना. नॉर्थ गोवाक एक वेळ आसूं शकता, म्हणजे एक टायम आसलो भाऊसाहेब बांदोडकर जो उमेदवार दवरतलो तो उमेदवार लोक निवडून दिताले, पूण ते नॉर्थ गोवाक घडटाले. तुम्ही पेडणेकर आयकतले? अजिबात आयकचे ना. हिस्ट्री काड आमची. वयल्यान जर सांगीत वयल्यान जर अशें आमकां सांगीत न्हू, हो हाकाच म्हणून सारकें आमी सारकें कितें दाखोवंक जाय तें दाखयत. सो म्हाका दिसता एक प्रयोग म्हणून बीजेपीक ट्राय करता आसत कदाचित, 400 पार 370 जर मेळटले. गोंयांतल्या एका जाग्याचेर प्रयोग करपाक कितें